गोयात बीजेपीचे 4,28,000 वांगडी जाल्यात। मंत्रिमंडळ विस्ताराचेर विचारल्यार तो म्हणटा विधानसभा अधिवेशना पयलीं तरी जावचो ना। जेलीत आशिल्लो आमदार मिकीक अधिवेशनात वांटो दिवंक जाय म्हण विनय तेंडुलकराचें मत। 2017 मेरेन तरी मगोकडेन खंय युती उरतलीच। In the assembly, government should allow him to attend the assembly. This is our stand. Yes. आस्तली काय ती तेन्ना ठरतली, कारण युती 1.5 वर्ष 2 वर्ष आदी जायना, पण तेन्ना देवाण घेवाण आसता न्ही ती खूब वर्षभर आदी जायना, केन्ना तरी 1 म्हयनोभर आसतना जाता। हय, परवा आमी व्हडले भावनी तितले मंत्रिमंडळाचो विस्तार म्हणजे कितें, सगळ्यांची असेंब्ली जाली म्हणटकीर मागीर असेंब्ली नंतरूच विस्तार जातलो आनी तो मुख्यमंत्री करतलो। जशी देशभर आमी मेंबरशीप सुरू केल्ली प्राथमीक, तेजो एक भाग म्हणून गोंया भितर सादारण 4,28,000 मेंबर जाले। होबळेचे बेकायदेशीर रेस्टॉरंटाचो भंडारी समाजान सामाजीक मुद्दो केला। बहुजनांचो सरकारा आड कुणय मेळावो जालो आनी रोखडेच अनिल होबळेचे बार मोडपाची ऑर्डर काडून बार मोडले। हाच्या फाटल्यान मोठे षडयंत्र म्हण समाजाच्या फुडाऱ्यांनी आरोप केलो। तशेंच मामलेदारान खंय कसलीच नोटीस दिनासतना बांदकाम मोडले। मामलेदार आनी जिल्लोधिकाऱ्या आड कारवाय करची म्हण मागतात। दर्यादेगेवेली बाकीची बेकायदेशीर बांदकामां कित्याक मोडिनात, फक्त होबळेचे CRZांतले बार कित्याक मोडले ताचो आतां भंडारी समाज सरकारा आड मुद्दो करपाचो आसा। तुम्ही आता कोस्टल लाईन पळया, फ्रॉम तेरेखोल टू काणकोण पर्यंत कोस्टल लाईन ह्या फक्त लोकांनी इतलेच पळयलां। आमकां बी आतां स्टडी करून पळोवचें पडटलें कोणाचें लिगल आनी कोणाचें इलिगल आहा तें। कोणी खंय खंय कितें कामां केल्या पळय न्हू, तें कोणाचें जावं मागीर। हे जे डेप्युटी कलेक्टर आनी हो जो मामलेदार आहा मधू नार्वेकर हेंचेर म्हणटा की विजिलन्सा मार्फत आनी विजिलन्सा मार्फत ही इन्क्वायरी करपाची आमी मागणी करतले आनी आमी लेखी मेमोरंडम आमी दितले। बहुजन महासंघाचो हेजो व्हडलो मेळावो घेतलो पुणे, 27 तारखेक ही गजाल जाली आनी रोखडेच 19 तारखेक एक ऑर्डर। म्हाका दिसता की खंय तरी पाणी मोडटा, डेप्युटी कलेक्टर बेश्टी ऑर्डर दिवचो ना, कोण तरी एका प्रेशरायज केला, म्हणजे खंय तरी षडयंत्र हे जाल्लें आसा। इतलो तेंप आमी कितें आहा, बहुजन समाजाचेर खूब अन्याय जालो, आमी वोगी रावताले तेन्ना आमी म्हणजे कितें आहा, आमचे भितर सत्तेनू आसता आतां आसूं किंवा पयलींच्या पक्षान पयलींच्या सरकारान आसूं आमी वोगी रावताले। पूण ह्यान फुडें म्हणटा पळय न्हू 5 लाख आमची आहा, 15 लाख आमची लोक वस्ती आसतली गोंयांत, 5 लाख भंडारी समाज आहा। ह्यान फुडें म्हणटा तो भंडारी समाज आमी वोगी रावचे ना। कुडचडेंची पालिका कामगारांक मेडिकल अलावन्स दिना म्हण पालिकेचे कामगार बेजार जाल्यात। शुक्रारा कामगार नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी आनी आमदाराची बसका जाली। पालिका कामगारांक मेडिकल अलावन्स दिताली। आतां पालिकेची परिस्थिती बरी नाशिल्ल्यान पालिकेन मेडिकल अलावन्स दिवपाचे बंद केले। कामगारांनी पालिकेची थकीत येणावळ वसूल करची, मागीर अलावन्स दिता म्हण पालिका सांगता। पालिकेन 3 ऑगस्टाक परत बसका आपयले। स्टाफाचे खूबशे प्रॉब्लेम आशिल्ले, तांकां मेडिकल अलावन्स मेळना, तांची सॅलरी प्रत्येक म्हयन्याक एका म्हणजे ज्या दिसा जावपाक आशिल्ली थंय जायनाशिल्ली। मातशें जे कंपॅरिजन करपाक जाय, जी रिकवरी आसा हें आसा तें आसा, ते रिकवरी बी ती कंपॅरिजन करपाक लायल्या आनी ऑगस्ट 3 ताका परत मेळचें अशें ठरयलां। Mr. Keshav Prabhu attended and he has advised them, and we had fixed a second meeting on the 3rd of August to see the review of what recovery they have done and what is the position of that. आमी ताका रिकवरी करून म्हणाय एटलीस्ट तो पोजिशन हें घाल आमकां कितें स्टेटस हाव टू सपोज इट्स 1.05 crore इज नॉट अ स्मॉल इश्यू, इट्स अ बिग इश्यू। तांकां मेडिकल दितले आनी कितें बोनस दितले जाल्यार म्युनिसिपालिटी पयशे आसपाक जाय, तेन्ना ते रिकवरी सारके करना। आनी आज तेंच्या युनियन लिडरा फुड्यान तांच्यांनी एश्युरन्स दिला की आमी एका म्हयन्या भितर सगळें क्लियर करतले आनी तेज्या नंतर आमी तांकां सांगलां आमी एग्री ना अशें ना, आमी तुमचे मेडिकल दिवपाक एग्री आसा पूण पयशे आसपाक जाय। कुडचड्यार बेकायदेशीर गाडेवाल्यांक लागून गिरायक जायना म्हूण पालिकेच्या स्ट्रीट वेंडर झोनान बसपी गाडेकार टॅक्स भरूंक तयार नात। आमी सांगले त्या लोकां सकयल लाडले शिवाय आमी पयशे दिना, ते लोकां सकयल लाडले शिवाय आमी पयशे दिना। आमदार, कावन्सिलर, वार्ड कावन्सिलर, नगराध्यक्ष आनी चीफ ऑफिसर हेणी जे पद्दतीन आमकां सांगलें की आपूण
ज्या जाग्यार दुसऱ्या बाजारांत जे चलता ते थंय चलपाक दिवचे ना तेन्ना आमी हे हाडटले आनी सगळ्या ह्या जाग्याचेर घालतले तांकां काडपाचो प्रयत्न केल्लो आनी तांकां काडलेय बीन ना. इतले मजगतीं कुडचड्यार बेकायदेशीर बसपी गाडीवाल्यांक पालिकेन स्ट्रीट वेंडर झोनान हलयले. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. बाप्तीस फर्नांडीस यादिस्टीक वेटरन्स फुटबॉल सर्तीत राया वेटरन्स वस्ताद थारले. फायनलीत रायान बार्देश वेटरन्साक 3-1 गोलान मारले. सर्त बार्देश वेटरन्स क्लबान धुळेर म्हापशा ग्राउंडार दवरिल्ली. वट्ट 8 टिमी सर्तीत वांटेकार जाल्ल्यो. इतल्या ह्या खबरां चित्रांगात सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.